8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वताय. ते आजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें. तें पडलें जाल्यार आतां पडलां तेजेकीन मोठें झाड आहा. बट हूज गोन टू टेक द एक्शन? एक जीव गेला हिंगा दूख जाता. आतां सकाळीसून तेका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफिक सुटला. म्हणटच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली. आमकां 8 जाण 28 मिनटान कॉल येयलो पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले. आनी पावल्या उपरांत पळयलें जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट. कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान क्रून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो. आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोनी सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. उशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले. वी ट्राय टू